ही पद्धत सारखी आसा काय लेवल करून करपाचें? हांव आत्तां हें पळोवपा येयला. हांव गेले 8 दीस हे पेपरार वाचता आनी टीव्हीचेर पळयता. आज म्हाका दिसलें पळोवया. तरी पूण आज हें पळयलें, आज हें काम पूर्ण जाता. खरेंच हे इंजिनियराक आनी हें काम करता तांकां हांव धन्यवाद दिता. कित्याक लागून उशीर 8-9 जालो दिसांत तरी तांणी हें काम जशी इन्स्ट्रक्शन आयली वयल्यान तशें सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण म्हाका एकूच सांगूंक जाय आशिल्लें की ज्या लेवलार ती पायप लायन आसा ती त्याच लेवला फुडें व्हरपाची. तिका आनी बँड बीन दिवपाची भानगडी पडपाचें न्ही. कॉन्क्रीट मास कॉन्क्रीट घालून ती लायन जर एका लेवला व्हेल्ली जाल्यार 3-4 दिसांत तें काम सोंपतलें आशिल्लें असो म्हज्या अनुभवांतल्यान हांव सांगता. कारण तेका बँड घालून ती व्हरपाक वेळ लागलो. ताका लागून 8 दीस जाले दिसता. कित्याक म्हाका याद जाता आमी ल्हान आशिल्ले, बोरयेचो पूल मोडिल्लो, 2 स्पॅन मोडिल्ले बोरयेचे पूल. आनी आमचो भाऊ साहेब बांदोडकर तेजो मुख्यमंत्री आशिल्लो. म्हाका दिसता येदो व्हडलो पूल ताणें 16 दिसांत लोकांक उबो करून दिलो. आनी आज आमी फक्त ही पायपलायन 8 दीस काडटा, एक पायप जोडटा आनी 8 दिसांनी दुसरें जोडटलें की ना ऑफिस. आज तेन्ना टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली. आज टॅक्नॉलॉजी आसतना हें अशें कित्याक जाता? खंय कमी पडलेशें दिसता सरकार? सरकार कमी पडटा हेतून तशें म्हाका दिसता. सरकार चड भक्कम जालां आनी काय खातीर तें कमी पडटा. ना जाल्यार अशी वाताहात लोकांची उदका खातीर जावची नाशिल्ली अशें म्हाका दिसता. तरी पूण आज जें काम केलां तें बरें केलां इंजिनियरांनी आनी हेंची दखल घेतिल्ली आहा. आनीक ज्या पद्दतीन तांकां सहकार्य मेळपाक जाय तें मेळना अशें म्हाका दिसलें. म्हणून हें काम लांबलां. तरी पूण आज माशेल, खांडोळा, कुमारजुंवा जी हालत जाल्या, 2 टँकर आज माशेला खांडोळ्याक चलता. आज म्हाका रिपोर्ट आहा. म्हणजे टँकर सुद्दां अवेलेबल करूं हें सरकार शकना काय कितें असो एक मोठो प्रश्न म्हाका पडला. तुमची लायन अजून जावपा आसा माशेल? मुख्यमंत्र्यान आनी सगळ्या PWD मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें.